बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Amen. सोम्याच्या भडव्यान मरिये कीसबी हाडली आणि ती आणि ती पवित्र पवित्र आत्म्यावर आत्म्यावर गर्भस्थ झाली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवान भगवंती देवाच्या माया देवाचे माफिया विनंती कर विनंती कर. नेमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सुमेचे साखर तुझ्या साखरपणे उदित येसा. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचा पूत मनीस झालो. आणि आमच्या येलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या वसावण्यात आम्ही पावलं घेत माग्या येसुम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान शपण घेतले आम्ही जण झाला त्याच्या कष्ट आणि गुसावी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पाहू शकतो तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्तांच्या सुम्यामरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. देवा गेल्या देवा गेल्या बोडव्या मुझ्या सगळ्यांच्या दयेन मका दिले जथाबेन म्हणजे मोत उजवडाय मका रात संभाळ आणि सलय आमेन. आमेन. ससन सविशिव दितांकानी सम्यक आणि निरंतर प्रकाशांचे प्रदीप समाधाने आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव आमचो दिसपडतो ग्रास हजम कधी आणि आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पत्का बघत नेमका ताळमे करून घे नका पोट वाईट आमका निवार. आमेन. न मान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाचे माये आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि मरणाच्या वेळार आमेन. न मान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि मरणाच्या वेळार आमेन. न मान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सगळ्या आम्ही दिंबे मडिया आणि आराधनाक आम्ही तयार करूया एवखारिस्तांत आमच्या मध्ये येऊनच्या जेजूक आम्ही स्वागत करून तयार जाऊया सगळी आम्ही दिंबे मडिया. हालेलुया 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 Lord Jesus. priesthood
Come and praise Him. Holy nation. Holy nations, Worship Jesus. worship Jesus, Our Redeemer. our Redeemer. He is precious. He is precious, King of glory. King of King of glory. Come and worship royal priesthood. Royal priesthood, come and praise Him. Come and praise Him. Holy nations, holy nations, worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer. Our Redeemer, He is precious. He is precious. King of glory. King of glory. Everybody come and worship. Come and worship royal priesthood. Royal priesthood, come and praise Him. Come and praise Him. Holy nations, holy nations, worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer. Our Redeemer, He is precious. He is precious. King of glory. King of glory. सक्रामेंटात असल्या जेजू थंय आमची नदर कंसोव्या. सक्रामेंटात असल्या जेजू कस आम्ही पळवून रावया. आज तो आमकां मेळोवंक आयला, आमचे लागीं उलोवंक आयला. या उंड्याच्या रुपार जिवंत आमचे मध्ये हजर आसा. तो आमची हर एकल्याची काळजां मनां पारखून सोदेव. आमच्या काळजांत कितली बेजाराय आसा, कितले दूख बरोवन आसा थंय कळीत असो देव. आज आमी कसल्या पिडेन कसलो ते आसा ते कळीत असलो देव. जेन्ना जेजू त्या 38 वर्सां तळ्या देगेर असल्या त्या पिडेस लागीं गेल्ले तेदला ताणें विचारूं ना तूं कितल्या वर्सां या तळ्या देगेर कश्टून आसाय, विचारूं ना. त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रिये लागीं विचारूं ना तूं कितल्या वर्सां या रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टून आसाय. 18 वर्सां भगवून गेल्ले स्त्रियेकी ताणें विचारूं ना. ताका कळीत आसले ये म्हजो मोगाचो पूत, ये म्हजे मोगाचें दूख. कितल्या वर्सां कश्टून आसा. आजीक पुरो आनी कश्टोवचें नाका तुवें. आज तूं समाधानान वच म्हणाला तो. आज तूं समाधानान वच म्हणाला तो. आज त्या पिडेस्तांक समाधानेन वच म्हणलो जेजू. आज त्या पिडेस्तांची पिडा आनी तांणी वळवळचें नाका म्हूण डिसायड केल्लो तो जेजू आज या सक्रामेंतांत आसा.
दोन्ही हात आमचे विरोबार्या आज या लईन रसल्या हर एकल्यांक तो जेजू या सख्रामेतात सांगता पळे म्हज्या पुता पळे म्हज्या दुवे तुवे आज मुशेर बळवडले परो आज मुशेर तुवे कष्ट काढले पडो आज पळे हांव तुका भलायके दिवंक खायला हांव तुका बरे करूंक खायला आयजाया 53:5 म्हज्या घायावर बी तू बरो जाताय त्या जेजूक आमचे जिबीत समर्पण दिवन घट्ट तळ्यान परत एक पटी गावया कम अँड वर्शिप रॉयल प्रिस्टहूड म्हणून Come and worship royal priesthood. Royal priesthood. Come and praise him. Come and praise him. Holy nations. Holy nations. Worship Jesus. Worship Jesus. How His precious King of glory. Come and worship. Come and praise him. Holy nations. घट्ट तळ्यान संग्या माइक अनम्यूट करून संग्या वर्शिप जीसस our redeemer he is precious King of glory हुंड्या रुपार आमचे मध्ये हजार आसा जेजू जिवंत जेजू म्हजे आनी तुझे सांगाता रावोंक एक सोबीत रूप काण गेल्लो जेजू हुंड्या रुपार बदललो जेजू म्हजे आनी तुझे थंय येवन रावोंक सोंपो उपाय ताणें सोदलो सोंपो उपाय जर तर जेजू एका रुकाडाच्या कुर्सांत हांव बदलारला हो कुरीस तुवें तुज्या गळ्यांत घालीचे म्हणून सांगलो जाल्यार आज कितलीं जाणां घालते हांव आमी पळया जेजूचें कलतेपण हे जेजू उंडो जावन बदललोय आनी हो कोण सेवता तो ससनाक जियेतलो म्हळें उंड्या रुपार जरसच्या म्हज्या स्वादीक जेजू सर्गी संसारी पाताळी तुका मात्र नमस्कार फावो आमी जणाव आमी आता आमच्या घरांनी बसून आमच्या देशांनी तुका नमस्कार करताना तुझी स्तुती करताना सर्गींच्या राजारी वत्तू संभ्रम चलता तुझे मुखार सरपडल्यांत त्या सर्गीन दळबारा सांगता भोव भगवंती अंकारी मुरिये सांगता देवदूता सांगता आंच बडव्यां सांगता धर्मदूतां सांगता मार्तिरां सांगता रक्त साक्षी सांगता 20 आनी 4 मलगड्या सोवे 4 जिमिया सोवे आमी तुका नमस्कार कर म्हणटा पवित्र 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 सर पदवेदार सर्वेस्पर देव जो आसलो जो आसा जो येवसो आसा उगडापण ग्रंथांत सर्गींची देवस्तुती कशी जाता म्हणून सांजू हांव पवित्रत्म्यान दाखयलें ताका उबारून वेलो वांजेलिस्ट सांत जुआंव पवित्रत्म्यान तो जिवंत असतानाच ताका उबारून सर्गार वेलो आनी
सरकार व्हरून दाखयल्लो विशेष वांटो जावन आसा. या जिवंत जेजूक ते कशें आराधन जाता, स्तुती जाता. आनी ताणें आमकां उगडपण ग्रंथांत 4व्या स्वरांत 5व्या स्वरांत सगळ्या वस्वरांनी ताणें आमकां सांगलां. उगडापण ग्रंथांत ताणें उगडाप हें केलां. सर्गींचें 7 म्हज्या बऱ्या जेजू, हे सर्गींचें 7 हांव जाणा जाल्या. आतां हांवें तें जाणा जावन ह्या संवसारांत हांवें तुजी स्तुती करतना सोम्या हांवें अशीच स्तुती करूंक आसा. सर्गींच्या राजांत जावच्या बरी हांवें म्हणूंक आसा, पवित्र तूं, पवित्र तूं, पवित्र तूं, सर पदवेदार तूं, सर्वेस्पर देव तूं, जो आसलोय, जो आसाय आनी ससनाच्या ससनाक तूं आसतलोय. भोव बऱ्या जेजू, काकुळदारा जेजू, आमच्या अपराधां खातीर तुका मरणां अधीन केल्लो. म्हज्या अपराधां खातीर तुका मरणां अधीन केल्लो. म्हज्या अपराधां खातीर तूं कश्टालोय. तुका मरणाचें फरमाण जालें. मनशा कुळाच्या पातकां खातीर तुका जरबांदांनी मारलें. कांट्याचो मुकुट ताणसिलो. तुका मार्गार आड उबो ओडोवन व्हेलो. त्या कुर्सा पोंदा पोडोवन उठोवन कालवर पर्वत पर्यंत तुवें म्हजे खातीर, सगळ्या मनशा कुळा खातीर कश्ट सोंसले. त्या दाळा म्हज्या जिविताचे परिवर्तन जाता गे. त्या दाळा एक कश्ट हांव सोंसनाच्या बापाक भेटयता म्हणून म्हणटा गे. म्हजें तें परिवर्तन जावंक आसा. म्हज्या अपराधां खातीर तुका मरणां अधीन केल्लो देव. हांव अपराधी न्हय, तूं नितीवंत म्हणून दाखोवच्या खातीर जेजूक जिवंत उठयता. तो देव म्हजे आनी तुजे सोवे आसा. त्या देवान ह्या उंड्या रुपारसच्या जेजूक आतां म्हजे आनी तुजे मुखार दवरला. कितें व्हरते आमचें भाग. म्हजे खातीर कुर्सार मेल्ल्या जेजू, म्हाका निरपराधी म्हणून संवसाराक दाखोवच्या खातीर तूं जिवंत उठलोय. म्हज्या वयलो अपराध तुवें काडलोय. ह्या खातीर हांव तुजी स्तुती करूं तुजे मुखार म्हजो मान बागयता, म्हजी तकली बागयता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हांव वाचतां. 1व्या वस्वरांत 18व्या वळींत हांव वाचतां. खोट्यापणा वरवीं 7 उगडापे जायनातल्या बरी आडवरतेल्या देव बिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींत हांव देंवोन आयिल्लो आतां दिसून येता. आपल्या खोट्यापणा वरवीं 7 परगट जायनातल्या बरी आडवरतेल्या देव बिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींत हांव देंवोन आयिल्लो आतां दिसून येता. हजारां वर्सां आदी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल जर तर हो विशय बरयता, त्या काळारी जेजू संवसार खोटेपणांत आसुल्लो. कितली वर्सां हांव तूं राखून आसाय म्हज्या सोम्या. हो संवसार केदाळा परिवर्तन जातलो. हो संवसार कसो बचाव जातलो हें तूं राखून आसाय. देखून आमकां पवित्र आत्म्याक तुवें दिले. पवित्र आत्म्यान तुजी काकूळट आमकां दाखयली. तुजी काकूळट संवसाराचेर वतली पवित्र आत्म्यान दैवीक काकूळटीच्या तेर्सा मारिफात. आमी आतां वसां तुजे मुखार सर्ग संवसाराच्या रचणारा तुजे सांगाता मेळून झुजोंक आमी तयार जाल्या. जेजू, तुजे सांगाता मेळून आमी झुजोंक तयार जाल्या. कित्याक देवा बापान म्हणा, हें झूज तुमचें न्हय, म्हजें. हो संवसार बचाव करचें झूज आतां आमचें जावन काणगून आमी झुजोंक आसा. आमच्या राष्ट्रां खातीर आमी मागोंक आसा.
आम्ही बचाव करूंक आसा. देखून आम्ही सगळे आमचे जिवीत तुका समर्पण दिवंक आसा. जेजूची कूड हांव सेवतां, ताचे रगत हांव पियेतां, पवित्र येवकारिस्तां. ताचे उतार हांव वचतां, ताचे कायदे नियम म्हाका समजातात. म्हजें तें परिवर्तन जाता. परिवर्तन जाल्ले म्हजें जिवीत हांवें ससनाच्या बापाक भेटोवंक आसा आनी हो संसार बचाव करूंक आसा. ह्या दैवीक काकुळतीच्या ह्या तेर्साच्या वेळार जेजू देवय तुजी सकत आमचेर, सगळ्या संवसाराचेर, रशिया आनी युक्रेनाचेर, पाकिस्तानाचेर, तालिबान, अफगाणिस्तान, पळय सोमिया खंयच्या रितीन मनीस मनशाक जीव काडटा आनी आखेर करता मनशाचें जिवीत. कितले कश्ट कसली आनवरां ह्या संवसारांत आयल्यान जेजू. आमी मागोंक आसा हर एका राष्ट्रांच्या मुखेल्या खातीर. आमी मागोंक आसा हर एका कुटुंबाच्या वडिलां खातीर, पवित्र सभेच्या म्हणयाऱ्यां खातीर, ह्या जागां खातीर, सगळ्यां खातीर आमी मागोंक आसा. सोमिया तुका म्हजी गरज आसा. सोमिया तुका म्हजी गरज आसा. देखूनच तुवें म्हाका रचलाय. उंड्या रुपार रसच्या म्हज्या स्वादीक जेजू, म्हजी तुका गरज आसा. देखून तुवें म्हाका उलोवंक तोंड दिलाय, चिंतोंक मोन दिलाय, दूख पावोवंक काळीज दिलाय. म्हजो स्वभाव बदलोवंक म्हाका आवक दिलाय. केदाळागे उमेल्ली जाल्यार कसलेंगी दायज जावं होगडायती आसली. देखून म्हजें कोंत हातांत धर. ह्या दैवीक काकुळतीचो तेर्स आमी करतना तुजे 5 गाय दोळ्या मुखार हांव हाडटां. जेजूक मान करया. म्हज्या आनी तुज्या अपराधां खातीर मरण पाविल्ल्या जेजूक अर्गां दिताना तूं अपराधी न्हय म्हज्या बाळा. तुवें कसलोच अपराध करूं न्हय. तूं निरापराधी म्हणून दाखोवच्या खातीर जिवन तुटल्या जेजू. गौरवान आमच्या जिवितांत काणी घेवन म्हणया, सतमंतां देवाक, सरपदवेदारा बापाक, सर्गा संसाराच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक आमच्या सोम्याक जो पवित्रात्म्यावर विगर्भीत सांभाळलो, मरियेत हांव आमकां जल्माव, मरेत ताका काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका खुशार जोडलो, तो मेलो आनी ताका जिविलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा परत्यान जीवन जालो, सर्गार चडलो, सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला. थंय जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुक्ती करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र कॅथोलीक सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कुशी ती सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आजम कदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरुल्ले, समी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमो पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. महिमा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. आमेन. मोगाच्या भावा आनी भयणी, उंड्या रुपार जरसो जेजू म्हजेर आनी तुजेर ताची बिरमोतीची दिश्ट घालन आमचे कडेन निसरता. हांव तुजे तावन कितें अपेक्षितां तूं जाणा जावं कुशी व्हरताय गी. आमकां एक सवाल विचारता जेजू, हांव तुजे तावन कितें अपेक्षितां म्हणून जाणा जावंक तूं कुशी व्हरताय गी.
पवित्र पुस्तक आमकां सांगता खंयचें सामानय म्हणलें समजोवची जाणवाय आमकां दिल्या आनी जेजून म्हाका आनी तुका काळोखांत सस्पातेल्यांचो उजवाड केला, बावार्थांत दंडळतेल्यांक बरवसो दिवचें एक किरण केलां, नेणाऱ्यांचो शिकोणदार केला, त्या बऱ्या गवळ्यान जेजून ताचो जीव आमकां दिवन आमकां बरे गवळी केल्यात, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या परिसरांत, पवित्र सभेंत आमकां बरे गवळी केल्यात. आमी बरे गवळी, आमी ताच्यो शेळयो. म्हजे आनी तुजे ते आसा जीव, जेजूचो जीव, आमचो जीव न्ही तो. जेजून म्हणे म्हज्या शेळयां खातीर हांव म्हजो जीव दितां, म्हज्या शेळयां खातीर हांवें म्हजो जीव दिला. तशें जाल्ल्यान त्यो शेळयो म्हज्या फाटल्यानच येतात, म्हजो तळो आयकतात. तर ह्या काकुळतीचो तेर्स आमी करतना पयलो खण ताच्या उजव्या हाताच्या गळ्याचेर दिश्ट दवरया. तांतून देवुलें अमोलीक रगत म्हाका आनी तुका आमच्या सर कोट्यापणांतले, आमच्या अस्कतकायांतले आमकां सुटका दिवं दी. ल्हान ल्हान चुकी आमी करता, त्यो चुकी आमी सोडल्यो जाल्यार वट चुकीची आमकां समजणी मेळटा. देखून उजव्या हाताच्या गळ्याक मान करून पयलें आमचें समर्पण करया. जेजू, म्हजी तुका गरज आसा, तर तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक म्हाका कृपा दी. ससनाचे बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या स्वामी आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या बारीकपणा पासून कोणी एकले शिकया बा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीपात आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीपात आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीपात आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीपात आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीपात आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीपात आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीपात आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीपात आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीपात आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीपात आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. कृष्णाचे बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सोडवणदाराची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या बारीकपणा पासून जेजूच्या दाव्या हाताच्या गळ्याक आमी मान करया. तो केळो जेजूच्या हातांत रिकताना आनी तांतूं वळिल्ले अमोलीक रगत ह्या संसाराचेर पडटाना संसार बचाव जायनासतना रावात की जेजून सोसुल्ली दूख सगळ्या मनशा कुळा खातीर देखूनच आमकां दैवीक काकुळतीचो आपोस्तल जावंक वो तेर्स आपयता. सिस्टर फाउस्टिनाक मात्र न्ही, त्या संतिणीक मात्र न्ही, म्हाका आनी तुकाय
वो तेर सापयता दैवी काकुळतीचो एक आपोस्तल जा. देवाच्या तळनातल्या काकुळती विशीं संवसारा कडेन उलय. महापतकांत आशिल्ल्या खातीर माग, निराशी जावन जीवगताच्या चिंतनांनी आशिल्ल्या खातीर माग. आमच्या भोंवतणी कितलो लोक निराशी जाला, डिप्रेशनांत गेला, जीव कुत्तू नाका म्हणल्या चिंतनांनी आसा आमी नेणाव. तांणी जीवगत करून मेल्ल्या उपरांत कळचें. देखून आमकां पवित्रत्व जागयता. पयलेंच मागा देव आमकां सबार संगती कळयता. पयले मागा तक्षणा स्वप्नांत आमकां कितेंय पळोवंक मेळयल्या वेळार कितेंय मोतीक आमच्या एक चिंता पेताना अशें घडता कोण ना. तक्षणा दिमी घाल दैवी काकुळत मागची, हात उबार दैवी काकुळत मागची. जेजू अशें घडना जावं दी, अशें जायना जावं दी, तितल्यांत पुरो. तूं एक दैवी काकुळतीचो आपोस्तल जाताय. देखून ताच्या दाव्या हाताच्या गायाक मान कर. निराशी जाल्ल्या खातीर, देवातान पयस गेल्ल्या खातीर, देवाक पातये नातल्ल्या खातीर, कायदे नियमां पाळनातल्ल्या खातीर, अमाल पिवण्या गुळख जाल्ल्या खातीर, ड्रग्जांक गुळख जाल्ल्या खातीर, अनिस्कळ जिवीत जियेतल्या खातीर मागोवंक म्हाका आनी तुका देव आपयता. कोणी शिकय आबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशा मारिफात आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशा मारिफात आमच्या आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशा मारिफात आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशा मारिफात आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशा मारिफात आबा बापा आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशा मारिफात आबा बापा आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशा मारिफात आबा बाबा आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशा मारिफात आबा बाबा आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशा मारिफात आबा बाबा आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशा मारिफात आबा बाबा आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. कृष्णाचे बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या कन्या आणि आमच्या क्रिस्मंदरा जेजू ख्रिस्ताची आत्मा आणि रगत आत्मा आणि देव आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणाबद्दल आम्ही उसारच्या या उतरांनी कितलो अर्थ बरोवन आसा, कितलो पवित्र अर्थ पवित्र आत्म्यान सिस्टर फाउस्टिनाक कळयला. सिस्टर फाउस्टिनाक उगडापें केल्ले मागणे पवित्र आत्म्यान, संवसारार येवचे कश्ट पवित्र आत्म्यान सिस्टर फाउस्टिनाक दाखयले. आंच बडवो सर्गींत हांव कश्टांचे व्हडलें एक आयदान काणगून देवून येताना तिणें विचारलें तूं खंय वेताय? आमी हे संवसारार वचोंक वेता. तिणें म्हळें हे कश्ट संवसारार लोकांक सुसूंक जमचे नात. परातलें तिणें आमचे बडवो आयकलो ना. तो म्हणलो म्हाका सर्गींत हांव धाडलां. त्या वेळार पवित्र आत्म्यान म्हळें देवा बापाचे मोन बदलोवंक ताच्या पुताक क्रिस्ताचे कश्ट मुखार घाल आनी माग. कसले एक विशेष रिती तांच्या भुरग्याच्या कश्टांक कोणी कारण जाली जाल्यार आवय बापय फारीकपण काडून घेवंक अशें येतात. दुसऱ्याच रितीन तांकां नाश करूंक अशें येतात. म्हज्या भुरग्याक कोणी कितें वायट केलां जाल्यार हांव ताचेर शिराप घालतां, ससनाक राग दवरतां, ताचे नाश जावंक पळयतां. पूण देव बाप कितें करता? देव बाप ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांक कारण जाल्ल्या म्हाका आनी तुका
त्याच्या कष्टा मारिफात आमकां बक्षिता. म्हजे आनी तुजे तावन अर्थ करूंक जायनातलो मिस्तेरो. देवा बापाची काकूळट पोरण्या तस्तामेंतान देवान दाखयल्ली काकूळट प्रवाद्या मारिफात, मोइसे मारिफात, आरोना मारिफात, जोशुआ मारिफात देवान दाखयल्ली काकूळट, देवान उलयल्लें उलोवणें प्रॅक्टिकली ताच्या पुतान येवन अळे देवान पोरण्या तेस्तामेंतान सांगिल्लो विशय वो हांव जियोवन दाखयता म्हणून जेजून कश्ट सोसून दाखयले. देवान तर संवसाराक धाडलो आपणाच्या पुताक, क्रिस्ताक म्हाका आनी तुका बचाव करूंक. क्रिस्त जावन आसा देवाची समजवणी, क्रिस्त जावन आसा देवाची सकत, क्रिस्त जावन आसा देवा बापाचें बोळ, क्रिस्त जावन आसा देवा बापाचें सर्वस्व. तो क्रिस्त म्हजे आनी तुजे थंय जियेता. देखूनच आयजाया प्रवादी ताच्या 50 स्वरांत 21व्या वडीन म्हणटा, कश्टा दग्धांनी ताका चिरडोंक सोरेस्पराक बरें दिसलें. पळया, कश्टा दग्धांनी ताका चिरडोंक सोरेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें पारीपण दिवंक तो पेटयत जाल्यार, तो म्हळ्यार कोण? आपणाचो पूत भेटयत जाल्यार, आपलें जिवीत पारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार, म्हज्या आनी तुज्या पातकांचें बोगसोणें दिवंक जेजू भेटयत जाल्यार आपल्या संततेक पळोवंक ताका फावो जातलें, लांब आऊक ताका मेळटलें, ताचे उदेशी सोरेस्पराची कुशी सुफोळ जातली. पळया कितलें बेसांवां जेजून कश्ट सोंसले म्हाका आनी तुका जिवीत लाभलें. जेजू मेलो, हांव आनी तूं जिवंत जाल्या, हांव आनी तूं जियेता. जेजू 30 आनी 30 वर्सां भितर मेलो, म्हाका 74 जाली, हांव आनीक जियेता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, देखून ही उतरां आमी उसारतना चिंतून उतारया. आमचे थंय आसचे ल्हान ल्हान अवगुण सोंदिया, बक्षिया, एकामेका बक्षिया, आमच्या कुटुंबांनी बक्षोणें दिवन दी, मेळोवन दी म्हणून मागया. आमच्या कुटुंबांत कोणी एकामेकाच्या रागार आसा जाल्यार तांचे खातीर वो खण भेटया. ताच्या उजव्या हाताच्या गायाक आमी मान करया. जेजूच्या त्या उजव्या पायांत तो खिळो रिगताना, तो खिळो रिगच्या बरी ताणी तो खिळो दवरून ताचेर मोर्तेलान धाडयताना कशें जालें जावंक पुरो जेजूक कली दूख ताणें सोंसली. तो खिळो वचोन त्या रुखाडांत रिगोंक आसलो. कितलें बोळ ताणें घाली आसतलें. जेजूक बांदलो ताणी त्या कुर्साक सोलोन वचनातल्या बरी. देखून म्हजे आनी तुजे पाय आतां चलतात. हांव आनी तो सुवार्ता परगट करूंक खंयी वचोन येवंक शकता. पिडेस्तांची भेट करूंक शकता, प्रायवंतांची भेट करूंक शकता, इगर्जेक वचोंक शकता. आमच्या पांयांक बोळ आसा. जेजूच्या पांयांक जाल्ली दूख ह्या घडये नियाळ. हात पांय नातल्ल्यां खातीर, हांतुळण्यार आसल्ल्यां खातीर, कोमांत गेल्ल्या खातीर, एक्सिडेंट जावन हांतुळण्यार आसल्ल्या खातीर, कोणें पूर आमकां मागोवंक सांगलां तांचे खातीर वो खण आमी भेटया. कृष्णाचे बापा, जेजूच्या खातीर कश्टाच्या हांव तुका भेटयता. तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोमी आनी सोडवणकारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवगुण आमच्या पातकांच्या आनी संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून शिकय बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मारिफात बाबा बाबा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मारिफात बाबा बाबा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मारिफात बाबा बाबा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मारिफात बाबा बाबा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आबा बापा आमची आणि जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आबा बापा आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आबा बापा आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आबा बापा आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आबा बापा आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आबा बापा आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाचे बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या बारीकपणापासून जेजूच्या दाव्या पायाच्या गायाक आम्ही मान करया. पळया जेजूचे पाय आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. मोगाच्या भावांनी भयणी आमच्या पायांत एक वाकळां येतीत जाल्यार आमकां चलोवंक जायना, हालोवंक जायना, सोंसोवंक जायना. ती 3 बोटां काडिल्ल्या पायांची बोटां काडिल्ल्या एका मनशाक हांवें पळयलें. मोत ताची दोंपरा सकयल पाय कातन काण गेल्ल्यांक हांवें पळयलें. त्या वेळार म्हाका उडास आयलो, सोम्या कितले कश्ट तुवें सोंसले हांकां गोत्ता गी, आनी मागिल्लें जाल्यार आमचो पाय उरतो गी. बऱ्या जेजू तुवें सोंसल्या कश्टा विशांत आमी खंडीत नियाळ ना, आमकां नियाळ करूंक जायना. या संवसारांत इतलो बिझी संवसार आमच्या भोंवतणी इतल्यो राटावळींनी आमी बुडल्या, हे प्रमुतीक आमच्या येना. बऱ्या जेजू कितल्या सलीसायेन हांव दिसा कितले फावटी म्हणटा, ससनाचे बापा हांव तुका भेटयता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची ती कूड, तें रगत, तसो आत्मो, ताचें देवपण अर्थ करतांगी. ताची कूड म्हजे थंय आसा, तर म्हज्यार आयिल्ले कश्ट त्याग पेरंगाता. म्हजेर आयिल्ले कश्ट येताना हांव कित्याक पुरपुरता, कित्याक म्हाका राग येता. म्हज्या हेरांक सोंसोवंक जायना. तुमी नेणांत गी म्हाका दुखता म्हणून, म्हाका हुशार ना म्हणून आमी कितले देंगणे घालता. सोम्या तुवें कितल्या सोंसणीकायेन सोंसलें. हें पुरा तुजी कूड, तुजें रगत, तुजो आत्मो, तुजें देवपण म्हजें थंय बरोवन आसतना हांवें कितल्या समाधानेन जिवंक आसा. म्हजेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार कितेंगी म्हाका सांगूंक आशेताय जेजू. हे कश्ट हांव सोंसतां कित्याक हांव न्ही, क्रिस्ता तूं म्हजे भितर जियेताय. हे बऱ्या गवळ्या तुजो जीव तुवें म्हाका दिलाय. हांवें गाये नजो म्हणून सगळे गाय तुजेरच काण गेल्याय. म्हाका अकमान जाय नजो म्हणून सगळे अकमानांक तुवें फूड केलें. देखूनच तुवें जेत्सेमनी म्हळ्यान सांगलें तुज्या अपोस्तलांक आत्मो तयार आसा पूण कूड अस्कत. आज आमकां सगळ्यांक की तूं तेंच सांगताय, जेसी तुजो आत्मो तयार आसा म्हज्या कुशे प्रमाणे जिवंक, पूण तुजी कूड तुका चलवयता. देखून आमी सगळ्यांनी मागोवंक आसा आमची कूड आमी देवा मुखार समर्पण करूंक आसा. आमची पिडा कोणाय वरवीं गुण करूंक जायना जाल्यार आयकतली आसात म्हणून आमच्या पिडे विशयांत आमी कितलें सांगता. ती आमची समेस्त तांची असकत काय बुजोवण मेळटा. तें बरेंच जेजूच्या नांवान तुका बुजोवण मेळटा. तुजे कश्ट आयकल्ली तुजे खातीर मागतात. तुजे कश्ट आयकल्ली तुका वोकात काही बरें मेळटा म्हूण सांगतात. तुजे कश्ट आयकल्ली तुका म्हणटात जेजून तुजे खातीर सोंसलां
भियेनाका, जेजू तुका सांडिना. देखून क्रिस्ताचे अमोलीक रगत सर्व पिडेस्त खातीर आमी आतां भेटया. कॅन्सर पिडेस्त आसात, डायलिसिसांक येतात, दोळ्यांचे दिश्ट होगडायिल्ले आसात, मतीचे समतोलन होगडायिल्ले आसात, मानसीक पिडे वरवीं वळवळतेले आसात. बरे भुरगे 10th स्टँडर्ड म्हणून इतले बरे शिकोवन ताप आयलो, ऑटिझमाक गेल्यात. एकल्यांची स्टोरी आयकताना, एकल्यांच्या जिवितांत घडिल्ले आयकताना मोगाच्या भावांनी भयणी, हांव आनी तूं समासांव तर एकच जाप कितें गे म्हळ्यार सोम्याक म्हजी गरज आसा, सोम्याक तुजी गरज आसा. कित्याक? आत्मे बचाव करूं, निराशे जाल्ल्यांक बरो वसो दिवं, पवित्र सभे खातीर मागोवं, संवसाराच्या शांती समाधाना खातीर मागोवं, निष्ठूर जियेतल्यांची परिवर्तन जावच्या खातीर मागोवं, दारूण काळजाच्या मनशांची काळजां बदलावण जायचे म्हणून मागोवं. मागलें खंडीत मेळटा, खंडीत मेळटा. देखून जेजूक, त्या गायल्ल्या जेजूक आमच्या दोळ्या मुखार हाडया आनी म्हणया, जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशामा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामा मारिफात बाबा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाचे बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सुडुंदराची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देव, आमच्या पाटकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पिकांच्या बारीकपणापासून. संत सिस्टर फावस्टिनाच्या डायरींत 476 नंबर म्हजे कडेन तिची डायरी आसा. ती वाचताना ओ तेर्स कितलो महत्वसो म्हणून कळटा. जेजू म्हणटा तांतूं ओ तेर्स म्हजो क्रोध निवारतलो. अच्छा किंवार ते आमकां काले जाय. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वायकालें, देवाचो क्रोध देंवल्लो तुमकां दिसता. तेणे येणे भुंयकाम जाता, पुर्तुगोल येता, वारें वादळ, गडगडो जगलाणे. कालच्या राती हांगा आमकां कलो गडगडो जगलाणे, पावस. हांवें त्या तळा बसून इतलेंत न्ही हाडलें. सुमिया सुरेस्परा देवा, आदी मागा परन्या तेस्तामेंतांत हांवें वाचलें, ह्या गडगड्या जगलाड्या मारिफात उलयतालो लोकां कडेन. लोक भियान बोबो घालतालो. नाका अशें उलोवचें नाका म्हणल्यार तुवें सोबीतकान उलोवच्या. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलें, पूण संवसारांत ताका उलोवंकूच दिलें ना. ताका बंद केलें, ताका कंप्लीट बंद केलें. ताणें उलयनातल्या बरी केलें. रियेका ताच्या उलोवण्यांत सुख सोदली, अपमान केलो. तूं देवाचो पूत देवातावन आयला म्हणल्यार कली साक्ष आसा म्हणून विचारले. ती साक्ष ताणें दिली कुर्सार मरून. आनी निमाणे तुजो प्राण येताना जेजू त्या शतापतीन म्हळें, ओ निजायकी देवाचो पूत जावन आसलो. तर हांवें आतांत म्हणूंक आसा, जेजू तूं निजायकी देवाचो पूत, तूं निजायकी देवाचो पूत. जेजू
तू निजाय की देवाचो पूत देखून हांव म्हाकाच तुका समर्पिता हो खण आम्ही बळवंत जावच्या खातीर मागता. पवित्रत्मो आमचे कडेन सांगता कोण वो तेर्स म्हणता ताका ताच्या मरणा वेळार वर्ती कृपा मेळटली. साल्वा समाचो निमाण बरोसो जावन ह्या जागांनी तो पथकांत असताना ताका येवन कुमसार करची सकत मेळटली. अधिक धरून काळजाचो पत्की जाल्यार एकच फावटी हो तेर्स म्हणत जाल्यार ताका अगणित काकुळतीची कृपा मेळटली. मोगाच्या भावांनी भयणी, आम्ही सर्गींचे नागरीक, बरोशांचे यात्रीक, सगळ्या राजाच्या कुशीन दिश्ट दवरून आम्ही जियेया. आम्ही तितलीच दिश्ट दवरून जियेल्यार पुरो. ह्या संवसारांत आम्ही कितें करूं का तें करूंक देव तसो हात दिता. तुझें काम करूंक, तुझ्या ऑफिसाचें काम करूंक, तुझ्या कुटुंबाचें काम करूंक, तुझ्या भुरग्यांक शिकाप दिवंक सगळ्याक देव तसो हात दिसनातलो एक हात आमच्या सांगत आसा. पूण म्हजी आनी तुजी आत्मीक दिश्ट आमी जेजू थंय दवरूंक आसा. हांव आनी तूं सर्गींचे नागरीक. आमची पाळां मात्र आमी क्रिस्ता थंय रोंबोवन दवरलीं आसाचे. क्रिस्त देवाची जाणवाय, क्रिस्त देवाची सकत जावन आसा. देखून हो खण आमी म्हणटाना देवाक अर्गां दिया पवित्रत्म्यान आमकां हो तेर्स दिल्ल्या खातीर. सिस्टर फाउस्टिना मारिफात, सिस्टर फाउस्टिनाक त्या सांतिणीक आतां आमी आमच्या संगत आपया. कार्लो एक्युटीस त्या सांताक आमच्या संगत आपया. पाद्रे पियोक आमच्या संगत काणगेया. आमच्या राखण बडव्याक आपया. आमी अर्थभरीत कर्ण ही उतरां आमी उसारतना जेजूच्या कडबळ्यान तावन देवुल्ले अमोलीक रगत आनी उदक म्हाका मात्र न्ही, म्हज्या कुटुंबाच्या सकट संद्यांक बचाव करून दी म्हण मागया. खंयसर आमच्या कुटुंबाचे संदे असल्यार, खंयसर ती आतां असल्यार तांचे वयर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रगत संरक्षण दिवन दी म्हण मागया. ह्या तेर्सान मस्त अर्थ आसा. आमी पटापटा म्हळ्यार पावना. ती कूड म्हजे थंय आसा, ताचे रगत म्हजे थंय आसा, तसो आत्मो म्हजे थंय आसा, ताचें दैवीकपण म्हजे थंय आसा जाल्यार ह्या तेर्सान कितलें बळ आसा. हे उतार हांवें म्हणटाना कितले अजापां जायचे, कितले जेरिकोचे पागोर कसलोन पडाचे, कुवेटांत आयिल्ले कश्ट कशे परिहार जायचे, अनावश्यक जैलांत वळवळच्या कुवेटांच्या जैलांत आसल्यांक सुटका मेळाचे. थंय एक जैलांत कारण नासतना आसले एकल्याक शेंगीकन पाटीन धाडला. तो मनीस म्हाका मेळोंक आयिल्लो. म्हजे सांगता वचून 1 घंटो उलयलो. कितें अशें जालें जेसीबाई? हांवें म्हळें तुका जैल पळोवन येवच्या खातीर तुजेर कश्ट आयले बाबा. तुवें जैला भितर सगळ्यां कडेन उलयलो म्हणटाय तूं. 1 हप्तो थंय आसलो. सगळ्यांचे कश्ट तुवें आयकले म्हळे. तर आतां म्हजें आनी तुजें काम जैलांत आसल्ल्या खातीर मागचें. न्हय तर कुवेटच्या जैलांत सगळ्या संवसारात कितलीं जैलां आसात मोगाच्या भावांनी भयणी, तांतूं काय 80% निरापराधी लोक आसा. निरापराधी अपराध करनातलो. तांचे खातीर हांवें आनी तुवें मागना जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवीत कितें म्हण सांगू. तो बोनीस येवन गेल्ल्या उपरांत म्हजो भाव व्हरतानी किगट जालो. ताका हांवें आपयलां. हप्त्यान 2 फावटी तुवें म्हजे कडेन येवचें. हांव आनी तूं मागया. मोगाच्या भावा भयणी, जैलांत आसलेल्या खातीर, निरापराध्यां खातीर आमी मागया आनी तांकां सांगया कुर्सार जावन जेजून म्हणा टेटेलास्टाय संपदलें. हांवें तुमचे कश्ट मूग दिले. कशे मूग दिले? आज हांवें पवित्रत्म्याच्या सत्तेन आनी जाणवायेन तुका हो बूट सांगला. म्हजी सोमियाक गरज आसा. आज हांवें सगळो दीस म्हणाजे सोमिया तुका म्हजी गरज आसा, देखून म्हाका तुवें दवरलाय. तर हांव आनी तूं जाया बरे सुवार्थेकारां, सुवार मिशनरी आनी म्हणया कोणी शिकया बा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरेपात आबा बाबा आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरेपात आबा बाबा आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरेपात आबा बाबा आमची आणि या सगळ्या संसाराची काकुळत कर.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरे पात आबा बापा आमची आणि या सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरे पात आबा बापा आमची आणि या सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरे पात आबा बापा आमची आणि या सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरे पात आबा बापा आमची आणि या सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरे पात आबा बापा आमची आणि या सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरे पात आबा बापा आमची आणि या सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरे पात आबा बापा आमची आणि या सगळ्या संसाराची कापड कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि या सगळ्या संसाराची कापड कर. हे भगवंता देवा, भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि या सगळ्या संसाराची कापड कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि या सगळ्या संसाराची कापड कर. पवित्र युकरिस्तंताल्या जेजूक आम्ही बसयले, आम्ही सांगले तम्या तुका म्हजी गरज आसा. देखून वो तेर्स आसताना आम्ही करताना संतोष पावया. आम्ही बेटोवचे मागणे जावन आसा, ताचे कूड मुजे तें आसा, तसो आत्मो मुजे तें आसा, ताचे रगत मुजे तें आसा, तसो सर्वस्व मुजे तें आसा. देखून आम्ही कलेय काम करताना, कितेंय करताना संपूर्ण आमचें ध्यान मन जेजू तें दवरून करया. हालेलुया 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 चंदर बराली अरला तीर मराली अरला कीरी अली अर चंदर बराली अरला रबांदर बराली अरला हला 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 हरी 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 जेजू ये मुंड्या रुपार जरस्त्या म्हज्या स्वादीक जेजू आज मागण्याक हजर जाल्ल्या जसिंताक क्रेस्ताकी सगळी मेंबर्सांक गीता रॉच किशोर वीडा कॅल्विन तांकां सगळ्यांक लीना डिसोजा लीना मेल्विन शेरल सगळ्यांक तुका भेटयता. मार्गरेट डिसोजाक हेनरीक आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाक ताच्या भुरग्यांक सगळ्यांक तुका भेटयता. अरुण वासाक तुका भेटयता. इवेताच्या आवयक ताच्या सगळ्या कुटुंबाक तुका भेटयता. ताच्या पुताच्या एलर्जी खातीर मागता. सगळ्यांक हांव तुका भेटयता. जेजू तुजी आमकां तुका आमची गरज आसा. जेजू तुका आमची गरज आसा. जेजू म्हाका तुजी गरज आसा. जेजू म्हाका तुजी गरज आसा. हालेलुया 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 चंदर बराली अरला माशार बराली अरला कीरी अलिया मान बघूया. सक्रामेंतांत आल्या जेजू मान बघून नमस्कार कर. आयचो दीस ताच्या महिमे खातीर भेटोवंक आमकां समर्पण करुया. आमेन आमेन. O sacrament most holy, sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment done. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise. सकाळी पुढे सांग बा. Praise the Lord जयश्रीबाई. Praise the Lord. सगळ्यांक बरो दीस मागता. या सगळ्यांक बरो दीस.
God bless you. थँक्यू जेसीबाई. Okay.